मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरवीं जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात, हे धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोल थांबनासतना पळोवन आसात. देवाचें उतर हें.